DDSSY जी येवजण आसा ती 1 जूना सावन भलायकी संचालनालया मार्फत सगळ्या हॉस्पिटलांनी 3 म्हयन्यां खातीर चलयतले. मागीर फुडें कितें करपाचें हाचेर विचार चालू आसा. मात फुडल्या 3 म्हयन्यांक सद्याक सरकार ह्या येवजणेक आर्थीक मदत करतले म्हण DDSSY कन्सल्टंट डॉ. बाळकृष्ण पै उलयला. आरडेक्सगो खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार. ही जी स्कीम जी आसा DDSSYची ती 1 जुनांतल्यान आतां आमी डायरेक्टली DHS गव्हर्मेंट थ्रू दीस पॅरामाउंट TPA जी एक्झिस्टींग TPA आसली ती चलयता. म्हणजे सगळ्या हॉस्पिटलांक प्रोसिजर तेच आसतले. हॉस्पिटलांक सगळे पेमेंट DHS दितले, गव्हर्मेंट हेल्थ डिपार्टमेंट. सर सो तातूंत इंट्रस्ट डायरेक्ट हांणी घेतिल्ले आसा CMान आनी हेल्थ मिनिस्टरान की ही स्कीम बरी चलोवपा खातीर आमी वी हॅव टेकिंग ऑल एफर्ट्स. सो देर वॉज अ मिटींग विथ सेक्रेटरी एंड आतां वी हॅव डिसायडेड टू do some processing and see that patients and Goa citizens get the maximum benefits and fastest benefits. जशी आसा तशी स्कीम चालू दवरलेली तीच आसा. पण 3 म्हयन्या खातीर आमी आतां ही डायरेक्टली DDSSY थ्रू DHS करतले. August 31st पर्यंत. ऑगस्ट 31. So after that new company you will. ना ते इन बिटवीन वी आर टेकिंग सम डिसिजन कितें करपाचें तें. फुडें गव्हर्मेंट करपाचें इन्शुरन्साक आपोवपाचें काय टेंडर नवे करपाचें ते गव्हर्मेंट वील टेक अ डिसिजन. आजूच CM आयला CM इज गिवींग इंस्ट्रक्शन फर्दर. न्यू टेंडर फ्लोट बीन केल्ले फाटल्याच्यान ते कितें जालें? ते केल्ले तांणी तो खूब प्रिमियम आमचो 2800 आनी तांणी जवळ जवळ 9 ते 10,000 मागले. त्यामुळे मॅक्झिमम हें जाल्या मुळे आमी गव्हर्मेंट कॅनॉट एफोर्ड टू स्पेंड सो मच अमावंट. ओके. सो त्या दृश्टीन हें आतां आमी करतले ते आउटगो वील बी 3 crores to 3.5 lakh crores. ओके. सो आमी अशें म्हणूं शकता न्ही की ऑगस्ट 31 मेरेन गव्हर्मेंट पयशे गव्हर्मेंट इन्शुरन्स लोकांनी सगळ्यांनी हीच कार्डां व्हरून आपल्याची बसपाचें आनी खंयचेच हॉस्पिटल ना म्हणच्यान तांकां एवरीबडी वील बी गेटिंग. प्रायवेट हॉस्पिटल आमी आतां गव्हर्मेंट पयशे आपूण डायरेक्ट पेमेंट करता. इन्शुरन्स कंपनीक ना. So पॅरामाउंटाचें कितें जालें तर? तांकांच दवरल्या मी TPA सद्याक. कित्याक ते एक्झिस्टींग TPA आसल्या कारणान तांकां सगळें खबर आसा आनी आतां दुसरे नवे TPA वापरूंक वयतले जाल्यार वेळ लागतलो. So the scheme will be run by the government through Paramount. Paramount, yeah. DHS, Director Health Services, will do all these procedures